बिकॉज डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक अपोज करपाक हांव उबो रावल्लो आसा. बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी डिमांड नंबर 87. बिकॉज हांव सद्या पयले आमच्या सुभाष सराक कालतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमचे सांकवाड जे आमचे फ्रांटीस पीस जो सांकवाडे चर्च हांगासर आसा आनी लास्ट टायम हांवें हे डिमांडाक असेंब्लीन हांवें डिमांड केल्लो जाता तितले बेगीन जे आमचे फ्रांटीस पीस जो सांकवाडे आसा तो जाता तितले रिपेर करचो मेंटेनन्स करचो म्हणून. आनी ताणें तें काम हातीन घेवन आज म्हाका दिसता आमचे जायते लोक आमकां सांगता की बरें काम जाल्लें आसा. ताका लागून हांव सराक कालतान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सर लास्ट इयर आमी थंयसर सांजुजे वाज हांगासर फेस्त जाता आनी हे फेस्ताक आमी जानेवारी 7 तारीख ते 16 तारीख देखून 7 ते 15 तारीख आमची नोवेना जाता आनी 16 तारखेर आमचे फेस्त जाता. आनी हे फेस्ताक आमचे लोक भरपूर येता. गोंयचो लोक भायलो लोक देखून येता. आनी जेन्ना परमिशन मागपाक वयता तेन्ना आमच्या आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान जेन्ना आमकां जायते फावटी आमकां हेल्प केलो आसा जावं डायरेक्टरानूय आमकां हांव जाणा जायते आमकां डिफिकल्टी येता. पूण लास्ट मुमेंटाक आमचें जें फेस्त जाता आमचे म्हाका दिसता ते 5 जाय वाज आमचें फेस्त करता आनी आमकां तुमी आदार दिता गव्हर्मेंट आदार दिता म्हणून आमी फुडें वयता. ह्योय फावटी जेन्ना आमचें फेस्त येतलें तुमी आमकां जाता तितले बेगीन परमिशन दिवचें. कित्याक लास्ट मुमेंटाक आमकां जायतो प्रॉब्लम जाता. हांव मागतां मिनिस्टर सरा लागीं तुमी जाता तितले शेमाकूय लागीं तुमी बेगीन आमकां हें परमिशन आमकां दिवचें म्हणून. तशेंच हांगासर जायती आमकां गव्हर्मेंट सायड जावं आमचे पुलीस जावं ट्राफीक हांगासर लोक येता तेन्ना आमकां भरपूर हेल्प करता. स्पीकर सर डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर DSS जी स्कीम आसा ही स्कीम बरी स्कीम हाडलेली आसा आनी खरेंच आमचे गव्हर्मेंटाक हांव कालतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जी DSS जी स्कीम आसा जी आमच्या जाणट्यांक जे सिनियर सिटीजन हाका आमकां मेळटा. पूण सर सांगपाचें एकूच की आमचे जे सिनियर सिटीजन जे आसा जेन्ना आमी वाड्यांनी वयता घरांनी वयता तेन्ना आमची जी जाणटी भावां भयणां आमकां मेळटा तेन्ना म्हणटा हो ही आमची जी स्कीम आसा जे पयशे आसा ते केन्ना येतले काय म्हूण विचारता. एक आयज म्हाका दिसता आमच्या मिनिस्टर सरा लागीं एक रिक्वेस्ट आसा. आयज एक आमकां आमचे जे सिनियर सिटीजन आसा ताका एक उत्तर दिवचें एक डेट दिवची जेन्ना आमचे 1 तारीख व 2 तारीख हे आमच्या एकाउंटार सिनियर सिटीजनार एकाउंटार हे पयशे येवपाक जाय. कित्याक ती वाडी रावता हो केन्ना आपल्या हे पयशे येतले काय म्हणून. आनी हांव मागतां सरा लागीं तुमी जे आतां सिनियर सिटीजनाक 2000 दिता ते डबल करचे जावं 4000 करचे. तशेंच विडो 2,500 मेळटा ते 5000 करचे हो म्हजो डिमांड आसा. कित्याक आतां म्हारगाय तर वाडलेली आसा. हांव मागतां आमच्या सरा लागीं जाता तितले बेगीन हे तुमी वाडोवन दिवचें म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी DSS फॉर्म जेन्ना घालता फॉर्ड करता तेन्ना 8 ते 12 म्हयने लागता. हांव मागतां सरा लागीं जाता तितले बेगीन तुमी एक 2 ते 3 म्हयन्या भितर ही जी फॉर्मां जी आमची सँक्शन करून हे आमच्या सिनियर सिटीजनांक दिवचें म्हणून हांव मागतां. तशेंच अटल आसरा स्कीम जी स्कीम आसा जी फायल जेन्ना आमी पुटअप करता तेन्ना ही फायल एक्सेप्ट करना. आतां म्हणटा एप्लिकेशन ऑनलायन करपाक जाय. जेन्ना ऑनलायनीचेर वयता तेन्ना पोर्टल जेन्ना ओपन जायना तेन्ना हांव मागतां जाता तितले बेगीन. आतां 6 म्हयने जाले अजून पासून जे फायलो ज्यो पेंडींग आसा हांव मागतां सरा लागीं जाता तितले बेगीन ह्यो फायलो आमच्यो क्लियर करच्यो म्हणून. थँक्यू.